on the occasion of the World Maritime Day, to all the maritime stakeholders and especially to our seafarers and their families. आज वर्ल्ड मॅरिटाईम डे आख्या संवसारांत आताची थीम नॅव्हिगेटिंग द फ्युचर सेफ्टी फर्स्ट. आज जाल्यार इकॉनॉमी आख्या वर्ल्डाची जी 90% जी ट्रेड आहा इज डिपेंड ऑन शिपिंग. सो आनी आज तितून तारवटी म्हणटा ते इम्पॉर्टन्स. पूण आज तारवट्या जे वेलफेरा पासत अजून देखून तारवटी रस्त्यार येताय. जे आमगे रिटायर्ड सीफेरर्स भाव आहाय तेंका दे आर जस्ट अबांडन. सो आमगेली मागणी फ्रॉम गोवन सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द मॅरिटाईम सेक्टर, जावं जे व्हडले कॉर्पोरेट्स, जावं ते वर्ल्ड लिडर्स, जावं ते इंटरनॅशनल मॅरिटाईम ऑर्गनायझेशन जे ते ILO इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन, जावं ती डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इंडियेची, तशेंच आमची मिनिस्ट्री जी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग आनी सगळे जे स्टेक होल्डर्स आहाय ते सगळे जे युनियन्स आहाय ते वर्ल्ड युनियन आहाय ते हे आमच्या सीफेरर्सांक प्रोटेक्ट करपाक तांकां एक इन्शुरन्स राउंड द इयर आसपाक जाय. वेदर ऑन बोर्ड ऑर तो वेदर एट शो म्हणजे तो तेगे वेकेशना देखून तो तरी आहा तेका हे इन्शुरन्स कव्हर आसपाक जाय. आनी हेचेर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगान ताचे दे हॅव टू प्ले अ मेजर रोल दॅट ऑल द सीफेरर्स आर कनेक्टेड विथ इन्शुरन्स. कित्याक जेन्ना तो वेकेशन आसता तेका कितें जालें, जेन्ना डेथ जाता, केन्नाय मेडिकल अनफीट वो एक्सिडेंट जावन तो वता जाल्यार तेका कांय मेळना. सो हेका लागून जेन्ना SID कार्ड आहा, सीफेरर्स आयडेंटिटी डॉक्युमेंट, तेजेरी तेणी ताका सगळ्या तारवट्यांक इन्शुरन्स कव्हर करचे. आनी इन्शुरन्स कव्हर घाल म्हणटरीच तेंगे फॅमिलीक एक सपोर्ट आसतलो. तशेंच आज आमगे असोसिएशन आमी जाय तो वार करीत आहाय. मुगेलो इश्ट बाब डिक्सन, जेन्ना आमी दोगांय मेळोन आमी हे असोसिएशनाचे फावंडर, हे असोसिएशन आमी आज मुखार वयले आनी आज जाय ते जावं आमच्या गोंयच्या तारवट्यांक, जावं रिटायर्ड सीफेरर्सांक, जावं आमच्या देशाचे, जावं इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी जाय ते इश्यू हायलायट केले. तेच भाशेन तोय आयज आमी एक दोन्ही विलेजीत सरपंच म्हूण आहाय. आज आमकां लोकांनी जाय ते बरेपण दिन आज आमी मुखार दोगांय आमी आज हेड ऑफ द विलेज आहाय. तो कावलेसी सरपंच, हांव चिंचिणी सरपंच. ही एक आमकां आज संदी मेळ्ळ्या जाय ते लोकांक बरेपण करपाक. आनी आमगेलो बरो काम आमी सदांच मुखार वतले लोकां पासत. आनी हांव मागता आमगे गोंयच्या तारोड्या भावांक, जेन्ना पोर्चुगीज सिमेन्स क्लब आहलो, गोवा वॉज द फर्स्ट टू हॅव दिस युनियन, गोवा पोर्चुगीज सिमेन्स क्लब. तेच फाटल्यान सगळे युनियन येयले आनी हाका अभिमान भोगता आज पळोवन जेन्ना गोंयकार हितूल्या मुखार पावले, जावं त्या फिल्डान, जावं ते कॅप्टन जाले, जावं इंजिनियर जाले, जावं सुप्रिटेंडंट जाले, जावं जनरल मॅनेजर जाले, जायते शिपिंग कंपनी आहाय. तुम्ही आज आमगेल्या गोंयकारांक तुम्ही व्हड पोझिशन आहाय म्हणजे तुम्ही आमगेल्या भुरग्यांक सपोर्ट करचो थ्रू एम्प्लॉयमेंट सायड. आज एम्प्लॉयमेंट हितूले जालो आहा. आज तुम जाणाय आज सदां गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉयमेंटा चलता, जेन्ना पयशे नाय तुका एम्प्लॉयमेंट जॉब नाय. पूण हो एक मॅरिटाईम सेक्टर आहा जेन्ना वी कॅन द गव्हर्मेंट कॅन टॅप. आज आमगेल्या गोंयाक जॉब फेर चालू आहा जे थिंगा आज वुमन बायलां पासत जे शिपिंगा वचपाक थिंगा तेंकां एक संदी आहा. जे आमगेले यंग हॉस्पिटल इंडस्ट्री आमच्या गोंयांत जायती, जे भुरगे थिंगा आज रिमोट एरियास आहाय, जे हॉटेलां काम करताय तेंकां एक संदी मेळटली आज जॉबाक म्हणजे एप्लाय करपाक. सो हे भाशेन आमी गोवन सिमेन असोसिएशन हो जायतो वार करीत आसाय. आनी आमगेले एक धाकटिले आज हे फंक्शन कशें आज आमगेलो आमी एक सोविनियर लॉन्च करतले. इट इज टू सस्टेन गोवन सिमेन असोसिएशन. आज आमी जे तारवटी भाव आहाय आमी तेंका कडेन म्हयन्या वर्सा पयशे घेयनाय. वी हॅव जस्ट लायफ टायम मेंबरशीप फॉर रिटायर्ड सीफेयर इज 100 रुपीज, दॅट इज लायफ टायम. जे वर्किंग आहाय तेंका 3000 रुपीज लायफ टायम.
आनी जे अनफीट जावन मेडिकल आहाय आनी कोणा 60 जावंक तांकां 1000 लायफ टायम आनी ज्यो सीफेरस बायल आहाय विडोज तांकां आमी फ्री मेंबरशीप. सो आमगेलो डे टू डे एक्सपेंडिचर काडपाक सो आमी आज एक हे केला, एक सोविनियर लॉन्च केला जस्ट टू फंड रेजिंग कसो आम टू सस्टेन द आमगेले जे एक्टिविटीज आहाय त्यो इनिशिएटीव आहाय त्यो आमगे सीफेरसा पासून. सो हांव चड आयज 2010 आमी स्टार्ट केल्ले. आय एम व्हेरी थँकफूल. चड उपकारी आमचे रिटायर्ड तारवडी जे आमचे बॅकबोन आमचे जे स्टार्ट जावपाक कारण म्हणल्यार जेन्ना फ्रँकान सांगलां आमी दोगांय तारवडी आमचे पांय तारवडी आमगे मागीर 200 रुपया ते नुशींतल्यान मेळटा ताका लागून आमगे ती स्टार्ट जाली येवजण कितें करपा जाय म्हणून. आयज आमी ऑलमोस्ट 25 वर्सां ते वर्सा कंप्लीट जातले. आनी हांव सांगपाक सोदतां क्रिटिसायज न्हू पूण जायते फावटी जायत्यो अडचणी येयल्यो आमचेर पूण जेन्ना आमी एक पावल फुडें मारलें तें आमी बरें मनान मारलेलें कांय चिंतनासतना. नो पॉलिटिक्स नाथींग. हांव कितें सांगता आमचे फाटल्यान कोणानी कोण कॉम्पिटिशन करपाक म्हूण एक इलेक्शना टायमाकूच देखून ऑफिस घातली आनी कितें घातली पूण हेतू जावन आसपाक जाय सारको बरें मनान. आनी हांव देव बरें करूं आमचे कमिटी मेंबर्स आयज आमचे मदें गॅब्रियला चीफ इंजिनियर जेन्ना तेणें आमकां हें ऑफिस पयलेंच जायते पयशे उणे करून आमकां दिले, चलोवपाकूय दिलें. तेच परेन आमचे पॅट्रॉन मेंबर्स आहाय सगळे ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा बिकॉज पॅट्रॉन मेंबराचो सारको मेन आमचो फंड हे स्टार्ट करपाक. आमचें फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉंग जालें. आयज आमचे पॅट्रॉन मेंबर सगळ्या सोसराक आहाय. थोडे पोटीत नाय भायर आहाय अमेरिका गेले. हांव तांकां सगळ्यांक ऑन बिहाफ ऑफ आमचे कमिटी गोवन सिमेंट असोसिएशन सगळ्यांक